एक्सपोजिशन्स हे कशा पद्धतीन आसचे ताच्या खातीर पयली इन्फ्रास्ट्रक्चर जे प्लॅन करता एएसआयच्या वतीन ऑलरेडी इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंचे ज्यो सगळ्यो 7 चर्चीस थंयसर आसा सरावंडींग ते मेंटेन करतात. सरावंडींगचे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे पीडब्ल्यूडी जीएसआयसी टुरिजम डिपार्टमेंट हाच्या सगळ्यांनी करतात. तातूंत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ज्या जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर मेजर कामां घेवपाक जाय मावी इंजिनियर सोमारगांव मंगळार पर्सनली ते विजीट करतले अलॉंग विथ द बेसिलिका फादर्स चर्च एंड द इन्स्टिट्यूट स्टाफ हे सगळे पळोवन थंयसरलें बेजीक काम सगळें जाता बेगीन सुरवात करतले. दॅट इज द फर्स्ट. आनी दुसरे पिलिग्रिमेज सेंटर्स थंयसर जे पिलिग्रिमेज येतले तांच्या खातीर जे टेंट आनी तांची टेम्पररी रावपाची सोय तेंची करची पडटा आसा ती सोय सरकाराच्या वतीन करतले. फाटले फावटी जे एक्सपोजिशन चल्ले ताच्या पेक्षा हे फावटी बऱ्यो फेसिलिटीज दिवपाची सरकारान थारायला. मेन थिंग त्या फावटी हीज होलिनेस पोप फ्रॉम द वेटिकन तांकां माननीय प्रधानमंत्रीच्या वतीन इन्विटेशन धाडपाचें डिसिजन घेतलां. हांव माननीय प्रधानमंत्री कळयतलो आनी ताच्या उपरांत तांकां पर्सनली इनवायट फॉर एक्सपोजिशन हाच्या खातीर तांकां इनवायट गोंय सरकारा कडल्यान पर्सनली इनवायट दिवचो सो तांच्यांनी येवचें. एकंदर 45 days आसलेल्या एक्सपोजिशना खातीर बेजीक तयारी जाय ताच्या खातीर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर सगळी इन्फॉर्मेशन those who are traveling from the abroad, those who are traveling from the different parts of the states तांच्या खातीर त्यांची सोय कितें आसची सगळी इन्फॉर्मेशन तांकां दिवपा खातीर 15 एप्रिलच्या पर्यंत इन्फॉर्मेशन सेंटर्स गव्हर्मेंट एंड बेसिलिका चर्च ह्या दोगांच्या सहकार्यान आमी बेगिनात बेगीन ओपनिंग फॅसिलिटीज ऑल इन्फॉर्मेशन विल गो टू all the pilgrimages those who are coming for the pilgrimage tour for the exposition.